MLA परवचो एक कम्युनल इश्यू काडलेलो आहा एका कुर्साक लागून खरें दोजवाडो कुरीस तो आमच्या मदेकात क्रिस्तांव आनी हिंदुआं मदेकात एक फूट घालूंक सोदता ह्या कुर्साच्या निमित्तान. काल ऑनरेबल MLA ऑफ पर्वरी रोहन खंवटे यांनी प्रेस घेतलेली कम्युनल कुरिसा खातीर जो कुरीस सुकूर चर्च टू वाड्यांक त्या रोडाचेर आसा आनी तो कुरीस त्या कुर्सा खातीर तिने प्रेस घेतली की पंचायतीन नोटीस इश्यू केला म्हणून. ते कुर्साचो इश्यू आमकां कितें पळय तो 2015 ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलेलें की तो रोड वायडनींग करचो म्हणून आनी तो रोड सुकूर चर्च टू वाड्यां वयता आनी तें रेजोल्युशन पास जाल्लें आनी तें इम्प्लिमेंट आमी 2017 जेन्ना हांव सरपंच जालो उपरांत तें इम्प्लिमेंट केलें आनी होच MLA जो पर्वरचो MLA आसा तो म्हाका तो रोड वायडनींग करया NOC घ्या म्हाका तो लोकांच्यो. आमी लोकां कडेन NOC घेतल्यो. तेज्या उपरांत हांवें तें TCPक धाडलें की तें हिल कटींग करपाक जाय म्हणून. TCPन आमकां परमिशनूय दिल्लें. ऑनरेबल MLA प्रेस घेता आनी उलयता तो कांयच करिना. तो तेजें कितें आसा की आमी जे आसा लोक सुकूरचे हांव हिंदू किंवा कॅथलीक आमकां इलेक्ट करून आमकां कॅथलिकान आनी हिंदून आमी इलेक्ट करून काडलेले आसा आनी आमी भायले न्हू. हांव हांगाच जाला. म्हाजो आजो बापूय हांगाच जाल्ले. आमची घरां शेतां भाटां सगळीं हांगाच आसात आनी आमी कॅथलीक आनी हिंदू आमचें इतलें रिलेशन बरें आसा एकदम बरें रिलेशन आनी आमी केन्नाच अशें करचें ना. कित्याक तो क्रॉस तो म्हाजोच क्रॉस कोणाचो न्हू. आमी त्या क्रॉसानूच आमी हें आसता कितें आसा मेंबर्स आसात. आमी लादायन करता. हो जो MLA जो आसा हो आमचे भितर झगडी लावन सोदता. हे आमचे कॅथलीक आनी हिंदू वांगडा हे इलेक्शनाची तयारी करून तो झगडी लावन आपणाक वोट घेवन वता. कुरिसाक लोकांनी आपूण इनिशिएटीव घेवन पयशे घेवन लोक बांदतात. कोण पंचायत न्हू कोण कोणाचें डोनेशन कोणाचें घेवंक ना हेंच्यांनी. ते आपल्या स्वताच्या पयशांनी ते बांदतात. तेन्ना पयलीं रोहनान परमिशन दिल्लें तर कुरीस बांदपाक आनी शिफ्ट करपाक बी अशें. रोहनान परमिशन दिवंक ना. रोहन जो मिनिस्टर आसलो जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो पळय तेन्ना तेजे कडेन ते प्रॉपर्टीची केस आसली. स्वता आपल्या चंबरान तेणी केस घेतलेली आनी तेजे स्टेटस को मेंटेन करचो म्हणून तेणी दवरलेलो. ती केस ते ओनरान चॅलेंज केली इन हायकोर्ट. हायकोर्टान ते मॅटर आसा चालू आसा. हायकोर्टान स्टे आहा तेजेर. I wouldn't want to stoop to that level to tell what Sarpanch is talking. The Sarpanchak स्वतः पहिले moral कांयच रायट उरूं ना. एक म्हणल्यार वॉट एवर दे ट्राय टू डू हेज स्टूड एक्सपोज्ड. ते कितें करूंक सोदताले आनी ताजे फाटल्यान आमचो थंयचो वॉर्ड मेंबर शितूर आशिल्ल्यान आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स गॉट रिजॉल्वड. आय एम हॅपी दॅट पंचायत इन दॅट पर्टिक्युलर बॉडी सेन्स हॅज प्रिवेल्ड एंड दे हॅव टेकन करेक्टीव मेजर्स. इन्स्पेक्शन नोटीस काडिल्ली कित्याक आनी कितें करूंक वतालो परत फाटल्यान वचचो ना. बट इट व्हेरी क्लियर वॉट एवर दे वर ट्रायींग टू डू हॅज बीन shelved off because they were exposed. As far as Rohan County is concerned, people know very well. I don't have to keep telling about myself. I think our works, our team, whoever is there has been working together to see that आमचो एकूच हेतू लास्ट 10-12 वर्सां आसा is लोकांक एकठांय आनी लोकांचो एकवट. This has been our strength and that is why I am standing here as an independent MLA today. The only thing again what I understand from certain media people that there is further documentation that has been done. एक सायडीक तो केस हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाल्ली आसा तेन्ना हांव तांकां विटू कायकोण घेतला. ही इज इनवॉल्व इन द स्कॅम. सो ही इज इन द सेम सिंडिकेट वॉट द सरपंच इज. आतां वॉट एवर दे आर ट्राय टू डू वील गेट एक्सपोज बाय द डे. बट सद्या जेन्ना हायकोर्टान स्टेटस को मेंटेन केला हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना ती म्युटेशनाचे कॅन्सल करून ती लँड परत कुमुदादीक दिवप पळय हांवें मुवमेंट केल्लो. ते समज ताणें फर्दर गिफ्ट डीड केल्ली आसा जाल्यार आय थिंक दॅट मे बी अनदर सब्जेक्टीव इश्यू. ऑल वी नीड इज दॅट द क्रॉस इरिस्पेक्टिवली हॅज बीन देर. प्रॉपर्टी कोणाची आसूं कितें आसूं इट हॅज बीन देर फॉर 40-50 years. दे आर डुईंग इट हॅज टू बी डन. आनी थंय पंचायतीन ताका त्रास करूंक जायना कित्याक शेवटी तो गांवचो कुरीस आनी तो इतली वर्सांचो.